आम्ही आमचो मोग दाखोवंक जाय गोंयकारांनी आमचो मोग दाखोवंक जाय हांगा आसतल्यान आख्या संवसारात आसतल्यान आनी गोंय आसतल्यान आमची पार्टी विचून काडून आमची पार्टी म्हणजे आरजीपी आमची पार्टी गोंयकारांची तर आम्ही एक निशो घेवया सगळे निशो घेवया आमचे भाव भयण अंकल आंटी काजन कोण आसात ताका येता फुडल्या इलेक्शनाक कोण जावं हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव कोणूय जावं हे फुडें आमकां जाय आमचे गोंय सांबाळलेले तुम्ही म्हाका सांगात आमकां जाय आमचे गोंय सांबाळलेले आमचे फुडले पिळगे तर आमचो एकूच आवाज जावनी सगळे हांगासले भायले संवसाराक आसलेले गोंयकारांनी गोंयकार आसा ताका समजावूं की हे फावटी येता ते 2027 इलेक्शनाक वोटींग मारून आर्थीक निवडून हाडून हांव तुमचे लागीं एक विश्वास दवरता आनी तुमच्या मनान तुम्ही घालात आणि सगळे तुमच्या फॅमिलीच्या फ्रेंड्सांच्या मदीं घालात आनी ताका सांगात की आजीकूच विचून काडल्यार आमचो गोंयकारांचो आनी गोंयचो फुडार बरो जातलो आनी आमचे फुडले पिळगेक एक गोंया सांबाळलेले उरतले तर हेच कारण हांव बाब गणेशाक बाब मनोजाक आनी बाब विश्वेशाक आमच्या नांवान सगळ्यांचे लंडनकारांच्या नांवान चडांत चड देव बरें करूं म्हणटात ते फुडें सरले आनी हेच्या फुडें आमचो कायदो आमी ताका सपोर्ट दिवं आनी आजीक निवड हाडूं लेट्स गो एंड से उजो गोंयचे पासून सगळ्याच्या काळजांत एक मोगाचो उजो आसा आनी ते आपली भावना हांगा तुमच्या फुड्यान प्रकट करतात आता हे फुडें तुमच्या फुड्यान येता बाब आंबेड आनी तो जावन आसा एक कोंड थोड्याचो आर्टिस्ट म्हाका आंबेडा लागीं फुडें येवन आपले काकांचे आनी खानदानाचें नांव जावन आसा देव दिसो क्वेश्चन मार्क after that. So देव दिसो हे काका म्हणटलो आल्बर्ट काब्राल ताळयो मारून ताका तुम्ही स्वागत करची
विशाचे दिसा खरेंच बरें बरें जालें काका म्हणले आमच्या धर्मामुळे ताका काल देव बरें करून उरला मित्रांनो तुझो कॅन्टीन आसा हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा आनीक ताकाय हातून बाब तुमकां कितें तरी सांगूंक सोदता आम्ही थोड्याच वेळात जल्दी फायल करतले 5 पावणां 3 कुपनां जो कोण 5 पावणां 3 तिकेट्यो तुम्ही घेवंक जातात आणि वी आर गोइंग टू प्ले राउंड ऑफ तबोला जो जितो ताका जल्दी फायल प्राइज आसा दॅट इज द कॅश अवॉर्ड सो हांव सगळ्या टायमार तुम्ही जल्दी फायल 5 पावणां 3 कुपनां जाता जाल्यार दिवची थँक्यू आता तुमच्या मुखार आपण एक युनिक सिंगर म्हटल्यार तुम्ही खरेंच अजाप जातले ताचो आवाज आयकून आणि तो जावन आसा एक म्युझिशियन खूद आपली कामगारांक कंपोज करता आणि तो जावन आसा आमचो कीबोर्ड सिंगर बाब गॅब्रियल लोपिस आनीक तुमकां सगळे उमेदीचे दवरता देखून ताका मोठे थाळी लावच्यो आता थोड्याच वेळा